कोणाचे भलायकीचे बुद्धिवंत आवडटा. तुमकां संवसारांतले सगळे बुद्धिवंत आवडनात. हांव एकल्याच बुद्धिवंताक वळखता आनी तो ह्या पुस्तकान आसा आनी खंयचोच न्हय. म्हणजे भलायकीचे बुद्धिवंत आतां वागतात तांकां एक अजापाचो तत्व मेळला म्हूण उक्ते करपी इलाज नांवान एक्सपोजर थेरपी. आनी ते लोकांक सांगतात तुका भिरांतीची मुक्ती मेळोंक शकता स्वताक. जर तुवें स्वताक हे भिरांती मुखार तुवें उक्तें केल्यार स्वताक वय ह्या वर्सां जालीं सांगता भिरांतीन तें कर. तेच पोरी जेन्ना तुका भिरांत दिसता ते भिरांतीक तुजेर ताबो घेवंक आनी तुजे थारावे तांणी घेवचे बदलीक तूं म्हूण ना देव म्हजें सांगता आसा आनी म्हाका कशें दिसता तें म्हाका पडना. हांव हे भिरांतीक म्हज्या जिविताचेर ताबो दवरूंक दिवची ना. तांकां होच उपदेश मेळचलो देवाच्या उतरान. आमेन. आतां हांव भूत घेवपाची मस्कऱ्यो करिना. केन्नाय लोकांक गरज पडटा कोणाय बरोबर उलोवंक. हांव कांयच वायट म्हणना पूण हांव अशेंच म्हणटा. तुवें खात्री करूंक गरज की जी भूत मेळटा ती देवाच्या उतरा पोरबोने आसा जाल्यार. आनी हांव तुज्या सुवातेर आसली जाल्यार देवाक पयलो सुयोग दिवपाची कित्याक बुद्धिवंत अशी वेल्या बदलीक अदीक सवाय पडटलें जाणो जावंक जे देवाचें उतर तुका सांगता पळय तें. बुद्धिवंत आतां हेवूय शिकयतात जे ते म्हणटात कॉग्निटिव्ह बिहेवियरल थेरपी. हांव नकळो तुमकां कोणा पूण तें मेळलां कॉग्निटिव्ह बिहेवियरल थेरपी. वय फाटल्या 25-30 वर्सांक म्हाका तें फुकट मेळत आसा. म्हाका एक पयसो पडोंक ना. 2 दिसा म्हाका देवा थंय कडच्यान बिहेवियरल थेरपी मेळता. हांव तुमकां कितें दिता तुका दिसता बिहेवियरल थेरपी. आमेन. पूण बुद्धिवंत ती परती शिकयतात. आनी जर तूं एक बुद्धिवंत तर म्हाका चिटी बरोवन मुदार जा म्हणून नाका कित्याक हांव त्यो वाचची ना. म्हणटोच तूं तुजें इंक आनी कागद विबाडटाय. पूण आतां आयकात हें म्हाका इंटरनेटाचेर मेळ्ळें. बुद्धिवंत हे पोत्ते शिकयतात. एका मनशाक जाका OCD भरपूर आसा ज्याच्या चिंतनांनी ताचेर ताबो दवरला तसल्याक ते सांगतात की जर तांच्या वागणुकीचेर तांच्या ताबो दवरूंक जाता तेन्ना तांच्या चिंतनाचेर ताबो दवरूंक जातलो. पूण देवाचें उतर बिलकूल उलटें शिकयता. जर तुज्या चिंतनाचेर ताबो दवरूंक जायना तर तूं तुजे वागणुकीचेर केन्नाच ताबो दवरूंक शिकपाक ना. आमेन. आनी जर तुका असले प्रश्न आसा तर वो तसली वायट संवय वा तूं पळयता आनी तुका तसली वायट संवय आसल्यार म्हाका तुमचे चड चुचुऱ्यांनी काकूत दिसता आनी हांव तुमचे थंय विनंती कोत्ता देवाक तुजें मन मुदार कर म्हूण मागूंक सुरू करच्याक. म्हजो पुस्तक घेयात बॅटलफिल्ड ऑफ द मायंड. म्हजो पुस्तक घेयात पावर थॉट्स. हांव एक बुद्धिवंत म्हूण अशें न्हय पूण हांव तुमकां एक सांगता हांवें सारकें चिंतूंक शिकचें पडलें वा आजुनूय त्याच गोंडोलान आसपाची म्हजे प्रश्न कठीण घेवन. देव म्हणटा तुज्या जिविताक हांवें बरी येवजण दवरल्या पूण तुका ही येवजण अनुभवूंक जाय. तुवें तुजें मन मुदार करूंक जाय. बंद कर हें सगळें वायट चिंतपाचें आनी सुरू कर चिंतूंक देव सांगता तें आनी तें मुद्दम करून कर. तुजे तकलेन कितें येयसर रावो नाका. उठ आनी मुद्दम करून चिंत. म्हणून नाका बरें हातून म्हजो ताबो घेतला आनी म्हज्यान कांयच करिनासो ना. तूं म्हूण देवान म्हज्या जिविताचेर ताबो दवरल्या. पवित्र आत्म्याची शक्ती म्हजे थंय आसा आनी तो म्हाका आदार दितलो करूंक जें हांवें करूंक जाय. आतां हांव म्हणटा की कांय स्वयंबीक वयर सकल जाल्ल्यो भावना आसात ज्यो निटायेर हाडूंक गरज ज्यो तुज्या चिंतनाचेर परिणाम हाडटात. सो तुका तसलें कितें जाय जाल्यार वैजकी आदार घेयात. पूण तरी हांव तुमकां सांगतलें की तुज्या जिवितान वस्तू केन्नाच सारक्यो जावच्यो नात. तूं शिकल्या भोकर कशें देवा थंय कबलातीन रावंक तुज्या चिंतनांनी कोण पूण आमेन म्हणटलो. चेपुरी एक मनीस चिंता तसोच तो जाता. त्यो आमच्या सांगाताक आसा. भिये नाका कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसा. थीर राव. दोनयाची सोडवण पळय जी तो आयज तुजे पासत कोत्तलो. इस्रायली लोकां फुडें तांबडो दर्या इजिप्टान लस्कर ताच्या फाटल्यान चड भियेलोले. तांकां कशें दिसलें तें म्हाका सोसमता.
ते धांव मारूंक सोदताले आमी दायेन फाटल्यान वचों आनी परत इजिप्ताक गेले बरे वो आसो तांचो जबाब. आनी हें जायतोच लोक कोत्ता आगोडाय उत्पन्न जातोच जेन्ना तांच्या जिवितान तांकां वस्तूचो फुडो करचो पडटा ओ आमी भायर सोदतली तांतूनच परत गेल्यार बरें. ते मुखार वेचे परत सोंपें आसलें वय ना तें न्हय. तुका तूं आयला थंय परत वचोंक नाका. गरज तुवें मुखार वचपाची जरूय तुका भिरांत पासून दिसल्यार. तूं जाणा म्हाका म्हज्या बापायची व्यक्तित्व आसलेल्या मनशाची भिरांत दिसो कित्याक इतली साबार वर्सां म्हाका मालत्रातार केलें म्हणटोच ताका जाबाब म्हजो आसलो असल्या मनशा सोडले पयस राव. पूण देवाक नाका आमी भोयोन पयस रावलेली म्हणटोच शेकी म्हाका देवा सांगाता मुखार वचोंक हांवें ते भिरांतीचो म्हज्या जिवितान फुडो करचो पडलो. तसल्या लोकां सवे सोयरीगत जोडून पूण ताचे सवे एक बयरी सोयरीगत जोडून न्हय एक वायट सोयरीगत आनी तांचो फुडो करून तांकां म्हजे ताबो धरूंक दिना जावं. एकूच रस्तो भायर सरोंक तो फुडो करून तुका केन्नाच सुटका मेळपाक ना. वस्तू सोयरशिल्ले पयस रावन वो धांवोन तुज्या जिवितान भिरांतीक ताबो धरूंक दिनाका. तुज्यान भिरांतीन तें करूं येता सर तुवें तें करूंक जाय तर. जे परी इस्रायली लोकान देवाक उलो मारलो देव मोइसेसा लागीं उलयलें म्हणलें तांकां सांग थीर राव आनी दोनयाची सोडवण पोले जे आयज तो तुका करून दितलो. खरेंच भिरांत उतराचो अर्थ आसा पळोवंक वचोंक वो धांव मारूंक. देवान म्हणलां जेन्ना तूं उदकान वेता हांव तुमच्या सांगाता आसतलो जेन्ना तूं इजंतान वेता हांव सांगाता आसतलो. गरज ना तुवें भिवोवपाची हांवें तुका सोडवून दिलें हांवें तुज्या नांवान उलो केला. सगळीं मनां देव म्हज्या सांगाता आसा आनी हांव भिरांतीन जिवोवचो ना. हांव भिरांतीन जिवोवची ना. हांव भिरांतीन जिवोवची ना. आनी जेन्ना तुका भिरांत दिसता हांव परवा करिना तुका दोले धापून म्हणूंक पडल्यार हांव भिरांतीन जिवोवची ना. हांव भिरांतीन जिवोवची ना. हांव जिवोवची ना. हांव जिवोवची ना. हांव भिरांतीन जिवोवची ना. भिरांतीन जिवोवची ना. हांव भिरांतीन जिवोवची ना. हें तुका जोईत मेवसोर तूं करीत राव. बरें आतां जॉयस तूं आमकां फकत शिकयताय सारकें तें चिंतूंक मनाचेर ताबो दवरूंक. त्या विशीं म्हाका कांयच खबर ना. म्हाका कांयच खबर ना. सगळें जें हांव तुमकां शिकयता तें देवाच्या उतरान मेळटा. बायबल म्हणटा ज्यो वस्तू नांत त्यो आसलेल्या पोरी उलोवंक. मेलेल्या वस्तू थाय उलोवंक ती जिवी आसलेल्या पोरी आनी ती हाजीर आसात कशी. ह्या हाडाच्यान जियो येता हांव नोकलो बरें हाडूंक प्रकाशपणे दिवया. ओ तुमी सुकलेलीं हाडां दोनयाचें उतर आयकात. चल आतां हांव तुमकां कांयच शिकयना ग्रांथाचो पाती भोंवन आसतना. गरज तुवें कितें चिंतूंक आनी कितें म्हणूंक जित कितें पूण बरें तुज्या जिवितान उत्पन्न कोत्तेलें त्या अनुसाराक तुज्या मनान कचरो भरूंक दिवचे बदलेक आनी मागीर दिसूय भर तें तुज्या तोंडांतलें तुकीत राव आनी मागीर अजाप जाताय देवाची येवजण कित्याक चलना गाय म्हूण. बरें हांव इगोर्जें वेता हें तुका बरें. तुका जोईत मेवचें ना कित्याक तूं वचोन सुसेगाद एका बसकार बसोन कोणाक देवाचो उतर कुलेरान बरोवंक लायताय आनी मागीर तूं चिंताय बरें हांव नोकलो हांव कित्याक बदलना तें हांव इगोर्जें वेता. हांव तुमची भुमिका परस बरें प्रवचन कोत्ता. सामान्य भाग भिरांतीचे जाचेर तुवें नदर दवरूंक जाय ते भिरांत मनशाची. ते कितें चिंतात म्हणटात आनी कर नाकारणी वो मान्यताय. तुजो हात वयर उबार जो तुका मनशाची भिरांत आसा. पाटल्या चुकींची भिरांत ज्यो तुवें केल्यात. नकलो त्या वस्तूंची भिरांत हांव नकलो कितें जातलें तें. भिरांत की देव तुजेर रागार आसा वो तुजेर खुशाल ना. आनी तूं जाणूय जायतो हेर लोक जी आपले हात वयर घालिनात ती मातशी सुस्ती कशी. आनी ना सगळ्याकूच अशी भिरांत आसना. जायत्या लोकांक तांचेर जोईत वेला पूण हांव तुमकां सांगता तुमचे हात उबारूंक तुका अपमान करूंक न्हय पूण मातशी सुदपास करूंक जाणा जावंक तूं दुस्मानाक कितलो सहयोग दिताय तें तुजें जिवीत चलोवंक. तूं जाणूय फकत तुज्यानूच ह्या विशीं कितें करूं येता. तुज्यानूच ह्या विशीं कितें करूं येता. तुवें देवाचें उतर घेवन म्हणूंक जाय हांव हें सत मानता आनी ताचेर हांव थीर रावतलीं म्हज्या जिवितान म्हाका जोईत दिश्टी पडसर. तुज्यान नेजो वय म्हज्यान भिरांत दिसोन आसली बरें जावपाचें. आमकां असली आशा नाका. आमकां गरज पाटी भोंवचें आमी देंवचाराक फुडो करूंकूच जाय. हांवें सगळें केलां कोंबड्याचें आड मोडून आनी म्हाका जाय तें मागून. तूं जाणूय हें कोत्तालीं
हांव भुरगीं आसतना ओ ये मागण्याचे हाड पळोवया कोणाक व्हडलो भाग पडटा तो आनी हे व्हडलो भाग पडटात आनी आपल्याक जाय ते माग वयतू जाल्यार म्हाका कांय मेळोंक ना. वर्साची वर्सां मागण्याची हाड मोडली आनी म्हाका कांयच मेळोंक ना. म्हाका फकत जोयत मेवला जेन्ना हांव सुरू केलें उतर सत मानूंक, उतर कुमसार करूंक, उतराचेर नियालूंक, देंवचाराचो फुडो करूंक आनी म्हणून देव म्हाका दिता तांतले हांव घेतली ताचे कीन उणें हांव कांयच घेवपाक ना. तुका थोडी पवित्र हिम्मत आसूंक जाय. भिरांत की आमी जी आसात ते पुरो न्हय. भिरांत की आमी कितें कोतात ते पुरो न्हय. आनी हे भिरांत दोबाव हाडटा म्हज्यान कितें करूं येता, म्हज्यान कितें करूं येता. एक सुरें आसपाची भिरांत जी चड करून सोयरी गोतीन वायट पसंती करूंक पावता, जशें की खूब दूख आनी त्रास उत्पन्न कोत्ता. कोणाक हो प्रश्न आसा? आनी हे म्हणपी एक दादलो जावन आसलो. हालेलुया. चिंतूंक जायनासल्यो वायट संवयो कितें उणें आसपाची भिरांत. आमी मोग कोत्तात त्या लोकांक कितें वायट जावपाचें आसा म्हूण भिरांत वो ती पसंती कोत्तली जे तांचें जिवीत विबाडूंक पावतलें. बरें तूं जाणूय ताचे विशीं भियोन ती कांय बंद जावपाक ना. ही सगळी भिरांत आसचे बदलेक आमी मागणें करूंक जाय. एकूच भिरांत जी बायबल आमकां सांगता आमकां आसोंक जाय ती देवाच्या पवित्रायेची. दर दिसा तुजें मन थीर दवर, हांव भियोची ना. आमेन. तर आतां पर्यंत आमी कितें म्हटलां? पळोवया कोणाक बरो उगडास आसा तो. म्हज्यान म्हाका जाय तें करूं येता क्रिस्ता वरवीं, जो म्हाका बळ दिता. त्यो म्हजो कारण नासतना मोग कोत्ता. हांव भिरांतीन जियोची ना. आतां हाचेर मातसो नियाल कर. ह्या पुस्तकान हांवें सुचना दिल्या की तुवें दर एकाक घेवन एक सुमान तर नियालूंक जाय. सो तुवें हे दर एक म्हटल्यार 50 पावटी एक पाटल्यान एक 7 दिसांक ते सुमानाक 350 पावटी जातलें. 3 म्हयने सारल्या उपरांत परत तूं पुस्तक कित्याक वाचोनाय? आनी ते 3 म्हयने सारल्या उपरांत परत तूं पुस्तक कित्याक वाचचो न्हय? आनी मागीर परत कित्याक न्हय? एके बायलेन आमकां उक्तापे सांगलें. आमच्या टीव्ही प्रोग्रामार तिणें म्हणलें की तिका एक वायट जेवणाची संवय आसली, तिका सारकीच जियोशी मागताली आनी तिचे वडिलां खूब खर्च केल्लो तिचो इलाज करूंक. आनी तिणें म्हणलें जेन्ना म्हाका तुजो पुस्तक बॅटलफील्ड ऑफ द मॅन मेळ्ळो, हांव म्हणना म्हजो पुस्तक म्हूण तो फकत पुस्तक देवाच्या उतरान बरलोलो आनी तो कशें सारकें चिंतूंक जाय त्या तत्वाचेर आटापलोलो. तिणें म्हणलें दर पावटी हांव देंकोर काडून वोंकोंक सोडी तेन्ना हांव टॉयलेटान म्हज्या हातांचेर बसों व्हडल्यान तो पुस्तक हांव वाचतालीं. हांवें हें परत आनी परत केलें. म्हाका पुरें जोयत मेवसोर आनी आतां ती दुसऱ्या लोकांक बूद दिता जांकां तिचेच असलो प्रश्न आसलो. कोणाकूच तुका सत मानूंक दिनाका की तूं एक अपेक्षा नासलोलें आनी तुका फुडार ना. देवान तुज्या जिविताक बरी येवजण दवरल्या. आतां फुडली वस्त जी हांव तुजे कडेन उलोवंक सोदतां ती म्हाका अपमान करूंक कोटीन आनी हांव बोगसोने दिवंक राजी आसा. म्हाका अपमान करूंक कोटीन आनी बोगसोने दिवंक राजी. संवसार क्रोध अपमान बोगसोने दिनासलोल्या लोकान भरलेलो आसा. भरला. म्हज्या जिवितान हांवें असलो काल पळोवंक ना जो इतलो लांब जूय इतली पिशीं आनी रागान भरलोलीं मनशां संवसारांत आसात. तुमी कितलीं जाणां कोबलातीन आसा? लोक निसरता तसल्या वस्तू परी आसात वय. हातून कळटा की काल सोंपत आयलो म्हूण. मातय 24:10 म्हणटा तेन्ना साबार जाणांचो भावार्थ हालतलो. मनशां एकामेकाक लावन दितलीं आनी एकामेकाक चलतलीं. लोक देवाचेर पासून रागार आसात. सगल्या मन ताचेर राग कसो दूर येता? ती देवाचेर रागार आसात कित्याक ती सजमोनान हें कित्याक जालें तें वो कित्याक जावंक ना तें. देवान आमकां केन्नाच पास दिवंक ना की आमी सगळे सजमोतेल्या म्हूण ताका जाय आमी ताचेर विस्वास दवरूंक. जिवितांत साबार वस्तू आसात आनी संवसारांत साबार वस्तू हांव पळयतां ज्यो हांव सजमोना. जायत्यो अपघाती वस्तू ज्यो हांव सजमोना. पूण हांवें देवाचेर विस्वास दवरूंक जायना तर हांव सापूच पिशी जातलीं.
एक दीस देवाचेर विस्वास दवरल्या बगर म्हज्यान सारी नेसो तर हांवें थारायलां एका ल्हान भुरग्या पोरी जावंक आनी म्हणून हांव तें सजमना पूण तें सजमोंक म्हजें काम न्हय. हांव देवाचेर विस्वास दवरतलीं आनी ताका म्हज्या जिविताचो देव कोत्तलीं. हांवें म्हज्या जिविताची खूब वर्सां रागान सारलीं. आमी लोकांचेर रागार जातात कित्याक आमी चिंतात तांणी मुद्दम करून हें आमकां दुखोवंक केलें म्हूण. वत द वे लोक स्वताकूच दुखयता आनी तूं तांच्या दुखीचे वाटेन शेवटाक येता आनी तांकां खबर आसना तांणी तुका दुखयलें म्हूण. देखून बायबल आमकां शिकयता की मोग सदांच दर मनशाचें बरें चिंता म्हूण. ही मुन्नी आयकात. आमकां केन्नाच फावो ती माहिती मेळना कोणाचें नीट करूंक. हें म्हाका आवडटा. आमकां केन्नाच फावो ती म्हायती मेळो ना कोणाची नीट करूंक. आतां आमी तांच्या पातकाची वायट वागणुकेची नीट करीत. म्हज्यान कोणाक पळोवन म्हणूं येता हे देवाच्या उतरां पोरम्यान म्हणजे तो वागणूक सारको न्हय म्हूण चिंतूंक जाता पूण म्हज्यान नीट करीन हेजो म्हज्यान तांच्या काळजाची नीट करीन हांव नकलो. ती खुयतान आयल्या हांव नकलो. तांच्या काळजान कितें आसा हांव नको. तांच्या जिवितान कितें चलता तें हांव नकलो. गुडेक तांची नीट करचे बदलेक हांव काकूत दाखोवंक जाय. आनीक एक वर्शी म्हाका थावी जाल्या लोकांची नीट करिना जावंक आनी म्हज्या जिवितान एक फावटी हांव चड नीट कोत्ताली चडूच. हांव तुमकां हें सांगता हांव एक बरी फारिझी जावपाची. आनी जर तुमी नकलोत फारिझी म्हणजे कितें ते बायबलींत एक धर्मीक जोमो जे चिंताले ते सगळे सारके कोत्तात म्हूण आनी दुसऱ्यांची नीट कोत्ताले. म्हाका लोकांची नीट करूंक प्रश्न आसलो आनी हें जाणा जावंक म्हाका खरोच आदार मेवलो. हांव जाणो जें हांव जाणो पूण हांव नकलो जें हांव नकलो. आनी ही एक गंभीर स्थिती कित्याक आमकां दर एकल्याक वय आमी कितें पूण जाणो पूण तुमी कितलें नकलो जायत. तूं जाणोय ताचे परस ओगलें तूं नकलोय. आनी लोकां विशीं जायत्यो वस्तू आसात ज्यो आमी नकलो. देखून बायबल आमकां शिकयता की देव एकलोच नितीदार म्हूण आनी गरज ना आमी लोकां बद्दल आमचें मत दिलेलें लोकां बद्दल. गरज आमी म्हणूंक हांव रागार ना, हांव क्रोधीत ना, म्हजेर अपमान ना आनी हांव कितें बरें तें सत मानतलीं. आतां हालींच हांवें हें वाचलां आनी हें हांव करीत आसा आनी म्हाका दिसता हें बरें उपदेश म्हूण. पयले सुवातेर बायबल म्हणटा जेन्ना तूं मागणें कोत्ताय सो तुका कोणा बद्दल कितें वायट आसा तर तुवें तांकां बोगसूंक जाय ना तर पातकाचें बोगसोनें देव तुका दिवचो ना. म्हणटोच हें पातक तुजें आनी देवा मोदें आसतलें. पयले सुवातेर तुवें बोगसूंक जाय जो कोण तुजे विरुद्ध कितें आसा जाल्यार. ना जाल्यार तुजे पातकाचें बोगसोनें देव तुका दिवचो ना म्हणटोच तें पातक तुजें आनी देवा मोदें आसतलें ताचें सवें तुजी सैरगत बिगडटा. ताका जाय तुका बोगसूंक पूण ताच्या नेजो जर तूं दिनाय जाल्यार. आतां फकत देव जाणो कितलो रागार पिसोलो लोक दर दिसा मागणें कोत्ता तो अजापाचे भशेन. आनी हें जाणा जावंक चड कठीण न्हय कित्याक तांकां तें मेलो ना तें. एक रागीश क्रिस्तांव एक पिसाय. क्रिस्तांवांनी मोगाल जावंक जाय न्हय रागार आनी सगळेंच निर्दय जावन फावना. तर हांवें हें वाचलां तातूंत म्हाका आव्हान मेवलो. थंय म्हणलां एक पुस्तक A.B. सिम्पसनान मनशाचो जो सुमार 100 वर्सां फाटीं अंतरलो आनी ताणें म्हणलां जेन्ना तूं आमच्या बापा म्हणटा फुडली वस्त जी तुवें म्हणूंक जाय ती हांव कोणाचेरूच रागार ना म्हूण आनी म्हज्या काळजान निर्दय ना म्हूण. आमच्या बापा हांव कोणाचेरूच रागार ना आनी म्हज्या काळजान निर्दय ना. जो स्वर्गार आसा तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आनी आमचो दीस पोटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमची पातकां बोगोस जशी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता. आनी आमकां थाल न्हीद पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बरें तर हांव तें मागणें करूंक लागलीं. आनी आमच्या जिवितान एक परिस्थिती जी फाटल्या 4.5 वर्सां चलता जातून आमकां जैत ना आनी हांव मागता आमच्या बापा हांव कोणाचेरूच रागार ना म्हाका कोणाच सवें निर्दय ना. आनी मागीर एक भाग
कसो म्हज्या मागण्याचो हांव म्हणटा देवा तुजा न्हय 4.5 वर्सां जालीं परिस्थिती विशीं मागणें कोत्ता तरी कांयच फळ ना. म्हाका समजना कितें वायट जालां. तर ताणें म्हणलें बरें एक वस्त आसा तूं त्या पासून मागणें कोत्ताय तरी त्या विशीं तळकार कोत्ताय बरें तें चलपाचें ना. म्हणटच तारकार केल्यान हांवें पास्ताप केलो आनी म्हणलें हांव परत करची ना. थोडे दीस उपरांत आमच्या बापा हांव आनी कोणाचेर रागार ना, म्हाका निर्दय ना. आनी उपरांत ताणें म्हाका ती परिस्थिती दाखयली आनी म्हाका घुमयलें की हांव जेरूर रागार आसली आनी म्हाका मातशें निर्दय आसलें म्हूण. आनी खरोन हांवें तुमकां हें सांगूंक की केन्नाय आमच्या जिवितांत परिस्थिती उत्पन्न जाता आनी आमकां दिसता तातूंत आमी खोशी आसात कित्याक ते दुसरें कोत्तात तें सारकें न्हय म्हूण आनी चिंतात आमी चिंती पासून ना तातूंत कसले प्रश्न आसतले म्हूण देवा आनी आमचे मदें. म्हणजे देवान खरेंच म्हाका दापोवंक पडलें पयलें तूं त्रारकार कोत्ताय आनी दुसरें तूं त्या मनशाचेर रागार आसा. तूं ताचेर रागार आसा कित्याक ताणें कितें करूंक जाय तें करूंक ना आनी हें सत आसलें ताणें करूंक ना. पूण मागीर देवान म्हाका म्हणलें तुका ताची कांयच खबर ना. तूं नकलोय घडयेक तोवूय नकलो तुजा न्हय ताका हांवें सांगना ताणें सारकें तें करूंक ना म्हूण. घडयेक तो चड ओस्कोत जाला ताची काळजी घेवन घडयेक हें घडयत तें आनी तुजा न्हय घडयेक न्हय जायत. घडयेक ताका सगल्याची खबर आसतली तो मुद्दम करून तें कोता. पूण मुद्दो हो देवा जर म्हाका जाय देवान म्हज्या मागण्याक जबाब दिलो जाल्यार ताचे सवे म्हजी मोगाल मनाची अवस्था आसूंक जाय. ताणें कितें केलां तें म्हाका परवा ना हाची सजमनीन ह्या परिस्थितीचो फुडो करिना. पूण ती म्हजी मनाची अवस्था जातून म्हज्या मागण्याक एक बोरतीपाल मेवतलो वो म्हज्यान मागूंक जबाब मेवो नासतना उरतलें. तुमी कोण पूण वायट मनाची अवस्थेन मागणें कोत्तात. आमेन. एक मनीस सत सांगपी थंय आसा. चलात कोण पूण तूं वायट मनाचे अवस्थेन मागणें कोत्तात. हांव तुमकां आव्हान दिता मागणें सुरू करूंक आमच्या बापा. हांव कोणाचेरूच रागार ना आनी म्हज्या खालचान निर्दय ना आनी आसत तर तें म्हाका दाखय. आतां हांव तुमकां सांगता तो दाखयतलो. तुमी कितलीं जाणां कबूल जातलीं की केन्नाय तुज्या काळजान वस्तू पुरयलेल्यो आसात थंय खूब खूब काळ आनी तुका खबर ना थंय आसात म्हूण वो तो एक प्रश्न म्हूण. आमेन. म्हाका अपमान करूंक चड कठीण म्हाका सांगूंक जाय. हांवें म्हज्या जिवितांतली खूब वर्सां रागान सारलीं आनी उचांबोल जावन आनी हांव तशी आनीक जिवपाक ना. म्हाका दिसता बोगसोन्या विशीं जी वस्त आमी चुकल्या ती देवाच्या आज्ञा आड वचपाची खबर न्हय. न्हय म्हूण फकत तुज्या दुस्माना थंय दोयाल जावंक. हाचे परस सगले देव आमकां सांगता त्या लोकांक बोगसूंक जांणी आमकां आमच्या बऱ्याक लागून अपमान केला तो. आमी अदीक त्रास भोगूंक पावतात जेन्ना तसली वस्त आमी आमच्या जिवितांत भितर येवंक दितात. तुजें मन थीर दवर. म्हाका अपमान जावचो ना. हांव चंचल जावची ना. हांव रागार जावची ना. हांव क्रोधीत जावची ना. हांव परत्याक पत्तें दिवची ना. आनी आतांच कोण म्हणटलो वय म्हज्यान कांय करिनाजो. म्हाका दिसता त्या विशीं हांव चिंता तातूंत तुका आदार मेलो येता. आनी जर तूं चिंताय बदलशी जाल्यार तुजें भावना तुज्या नव्या चिंतना सांगाता बदलतली. म्हजें आयकलां तुमी. म्हज्यान म्हाका जाय तें करूं येता क्रिस्ता वरवीं जो म्हाका बल दिता. त्यो म्हजो कारण नासतना मोग कोत्ता. हांव भिरांतीन जिवची ना. म्हाका अपमान करून चड कठीण. बरें जर आमी कितें चिंतात जें आमी खरी परी चिंतूंक फावो ना जाल्यार आमकां जाय तर आमी तें चिंतपाचें बंद करूं येता. बायबल ताका म्हणटा वायट चिंतना भायर उडोवंक. पूण म्हाका जाय तुवें उगडास धरूंक की गरज म्हूण बऱ्या चिंतनाक वायट चिंतनाचो जागो दिवंक देवाच्या उतरांतलें कितें पूण पसंती करूंक. एक उदाहरण जर तुज्या तकलेन चिंतना येतात तुजा न्हय म्हाका चड उशी जाली म्हाका आनी कसोच फुडार ना तुज्यान म्हणूं येता ना हांव तें चिंतची ना. ताचे बदलेक हांव चिंतली बायबल कितें म्हणटा तें की देवान म्हाका बरी येवजण दवरल्या आनी बऱ्यो वस्तू जातल्यो म्हूण आनी अपेक्षा दवरता. आनी जेरूल हजारांचे हजारो विशय आसात जंय आमच्यान वायट चिंतना बऱ्या चिंतनांनी बदलूं येता. म्हाका जाय ह्या भागान तुका आदार दिवंक. म्हाका जाय तुवें शिकोवंक ह्या परी चिंतूंक जातून तूं देवाचे वांगडी जावंक शकतलें. मेलोन तुका सगळ्यांवन बरें जिवीत जें तुका जाय तुका मेलोलें.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची वनती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.